तुझ्या पोवी जेवणासर आम्ही जमल्या, सर्गीचे कान तुझे तर सेवकामी जमल्या. ओंडो वैन रूपांतर करून दी म्हण परता, सोम्या तुझ्या मासा रक्ता गटाया शेता. माया मोगान आणि एकवटा, तुझ्या मोगा कामी सांस दिता. एका काळजान आणि एका मोना, तुझे तै सोम्या जीव लालेता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी एमिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. एमिसाच्या बलिदानाचे ते सवां ह्या परी आसात. अर्गान जावन मीस पेटयता शॉन डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी सांजूद वाडो, सोहान सिक्वेरा नित्यादर वाडो, मेल्विन कुटिनो सांजूद वाडो, रिशल डिसोजा तिसऱ्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी USA मदर तेरेजा वाडो, सैमन आनी रीमा फेर्नांडीस ग्वालियर. प्रत्येक तेसां बसोत मीस पेटयता जुलियान डिसिल्वा मुंबय भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके बसोत. देवदीन कार्मिन डिसोच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता JB डिसोज आनी कुटुंबाची नित्यादर वाडो. देवदीन डेनिस एल डिसोजच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता आयरीन डिसोजा मुंबय. देवदीन हेनरी कुटिनोच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता ग्रेसी कुटिनो मुंबय. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागतना आमची त्या सवां मागणी सोमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून सोमयेची मजत ह्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजीक परब. मोगाच्यानो सोमयाच्या दिसा एका काळजाची आनी एका मनाची जावन येवकरिस्त भेटोवंक आज आमी सांगातात जमल्या. आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त संभ्रमता. आयची देवस्तुती येवकरिस्त सेव्या क्रिस्ता बरी जावया म्हणलो संदेश दिता. येवकरिस्ता मारिफात जेजू आमच्या सांगात रावता आनी ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसता. हस्सू सर्गींतावन देवान आयलोलो उंडो तो मात्र आमकां ससाण जिवीत दिवंक शकता म्हणलें सत कॉर्पुस क्रिस्ती फेस्त परत्यान उडास करता. क्रिस्ताक सेविल्ले आमी सदांच ताचे थंय येवकटलेले ताचे सारके जावन जिवंक गरज आसली कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दबाजीक परब संभ्रमक ह्या देवा मंदिरान सांगता आसतना पयल्यान पयलें देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें आपल्या सपुताचें मांस आनी रगत आमचे आत्मीक पोशान जावन दिलां. येवू क्रिस्त आमकां लाभला. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी ताका अर्गां दितना येवू क्रिस्तांत वांटेली जावची आमी जेजू खरोच आजार जाता आपणाक मोडनो आमकां दिता, ताचें मांस आनी रगत आमकां वांडटा हें सत आमी वळखून घेवन जेजूक सेवल्या आमी हरी एकल्यानी जेजू बरी जावंक कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. सबार पोटी ह्या येवू क्रिस्तांतय शेळेपण आमी दाखयलेल्या खातीर मिसाच्या बलिदानांत हरी एक पोटी वांटेली जावंक आलसाय केल्ल्या खातीर आनी जेजू खरोच आजार जाता आपणाक मोडनो आपणाचें मांस आनी रगत आमकां दिता हें सत बावर्तान स्विकार करूं सबार पोटी सुकोवन पडलेल्या खातीर तेचो सोमया लागीं बॉक्सांनी मागून नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडाव सरून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो भोवडा आपरान, त्या बसून बगेन सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी अमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोम्या जेजो क्रिस्त आमच्या सोडवंदरा तुझ्या कश्टा मनाच्या उगडासावो आजोबांचो संस्कार तुवें आमकां मोगोन घडोवन दवरलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची थान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुझ्या सोडवणेचो बळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. हें तुज्या नांवान आमी तुज्या लागीं मागता. जेजू जो बापा सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीयम पुस्तकांतले वसा परजे लागीं उलोवन मोइजेन म्हळें, सरेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखान तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक खुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात जियेना, बगार सरेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सरेस्परा तुज्या देवाक विसर नाशे रावूंक सत्राय गे. विकाळ सोरोप आनी विच्यो आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदाक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो.
आनी ताणें तुजे पासत कडपांतलें उदक वळ्याशें गेलें. ताणें तुका ह्या अरण्यान तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मान्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वळखकार. Na Varsumia Jerusalema Na Varsumia Jerusalema Seris Paragwandiye Jerusalema Tuja Devak Nawan Yesiona Kitatani Tujan दरवटाचे आडंबे कट केल्या आणि तुजे भितर जेतेल्या तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्या. Na Varsumia Jerusalema तुझ्या सुमा भितर ताणे तुका दिल्या सावस्काई उंची घेवन तुका देव दादोशी केला. संसाराचे तो आपलो संदेश धाडटा तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. Na Varsumia Jerusalema Na Varsumia Jerusalema. सांत पाऊलन कोरिंथकारांक बरयलेल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनं आमी देवाक अर्गान दिवन शेवतावन ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटयली करता न्हय. आनी आमी मोडतावन तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटयली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी सोमेज त्या एकाच उंड्यान वांटयली जाता. देवाचें उतार हें. देवाचे वळखकार. Alleluia 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 Alleluia. हांव सुसर्गीन थावन देंवन आयलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण हो उंडो खाता तो सस्ता जियेतलो. Alleluia 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हणे हांव तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो वो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हांणे आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशापोताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. वो सर्गार्थ हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मोर्न पावले
जो कोण वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचे उतार हे बकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयण्यानो, आमी खंयच्याय टुरांक गेल्या जाल्यार वा यात्रेक पयनाक आमी गेले जाल्यार आमचे सांगात एकलो गायड म्हणलो आसता आमकां वाट व्हरूंक त्या जाग्यांची परिचय करून दिवच्याक. असलो तो एक व्यक्ती गायड सबार लोकांक विविध जाग्यांक सांगत दिल्लो, त्या जाग्यांचे विवरण दिल्लो. ताच्या एका आत्मचरित्रेंत अशें बरयता, एक फावटी एका जापनीज पंगडाक, जापान गांवच्या त्या पंगडाक रोम शाराक यात्रेक पयनाक तो आपोवन व्हरून गेल्लो. आनी त्या रोमांत आसलेल्या सान पेद्रोच्या बेसिलिका भितर तांकां आपोवन व्हरून हर एक कडेन थंय आसलें तें पेंटिंग्स, ताचे भितर आसलें आर्ट कला, हें सगळें दाखोवन आसलो खंय. आनी हें पळयल्लें ते जण ताचे सांगात आसले ते ट्युरिस्ट वा यात्रेक विस्मीत पावतले खंय. इतलें सोबीत, इतलें बरें तांकां आजाप जातलें. आनी सकड कडेन भोंवडावन जाल्या उपरांत निमाणें सान पेद्रोच्या बसलिकांत आसलेल्या आराधनेच्या कोपेलाक, आराधनेच्या चापेलाक निमाणें तांकां आपोवन व्हरून गेलो खंय. आनी थंय गेल्लेल्या वेळार ही आसली ताच्या सांगात क्रिस्तांवांनी, कातोलिकांनी तांकां बावर्त नातल्लो, ती पातयेनी तांकां नातली. पूण जाल्यार सगळें हें आर्ट पळोवन ती विस्मेत पावतली. निमाणें ह्या आराधनेच्या कोपेलाक तांकां आपोवन व्हरून गेलो खंय. आनी थंयसर गेल्लेल्या वेळार मोटव्यान त्या आराधन कोपेल म्हळ्यार कितें, ताचो महत्व कितें तांकां विवरण दिलो खंय. आनी ताच्या उपरांत तो भायर आयलो खंय. आनी तो वळू उरिल्ली यात्रेकां आयकली मुखार गेलें खंय. पूण एक दादलो, तो म्हणटा एक दादलो थंयसर आसलो, एक फावटी आयकल्या उपरांत परत ह्या गायडाक म्हणटा की म्हाका परत एक फावटी हाचें एक्सप्लेनेशन दिताय गे, हाचें विवरण म्हाका परतून एक फावटी दिताय गे. आनी ताणें आराधनेचें कोपेल म्हळ्यार कितें आनी थंयसर कोण आसा, कितें आसा हें ताका सांगतना तो विस्मीत पावलो आनी म्हणालो की वा, हांगासर इतली ग्रेस्त काय, हांगासर इतली वर्ती सोबाय आसा, हाचे मुखार आमी येदोळ पळयल्लें कांयच न्हय आनी कांयच वर्तें न्हय म्हणालो खंय. हांगासर आसा कितली ग्रेस्त काय आनी कितलें वर्तेपण, हाचे मुखार येदोळ आमी पळयल्याक कांय अर्थ ना, वर्तें न्हय म्हणालो. मोगाल भवन आनी भयणीनो, साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आसचें, त्या साक्रामेंतांतलो वैभव भोगचें, ताचें की वर्तें भाग तें दुसरें ना. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दबाजीक परब आमी संभ्रमता मोगाचें न्हू. जेजून आमकां दिल्लीं दोन वर्थिंग गिफ्टां आमकां दिल्लीं काणीक म्हळ्यार एक जेजून दिल्लें येवकरिस्त आनी एक जेजून दिल्लें आमकां ताच्या आवयक त्या कुर्सा म्हणान. त्या देखून जेजून दिल्लीं वर्थिंग गिफ्टां दोन, तांच्या पैकी एक येवकरिस्त जावन आसा मोगाचें न्हू. आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त संभ्रमतना खंडीत थोड्यांच्या मोतीतपणी आसूंक बरो. थोड्या दिसा आदीं आमी पास्कांच्या वेळार निमाणो ब्रेस्तर संभ्रमलो. जेजून येवकरिस्त घडिल्लो तो दीस आमी आचारान गेलो. येवकरिस्ताच्या म्हत्वा विशांत आमी नियाळ केलें. तर परत आज कित्याक, थोड्याच दिसांनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त कित्याक, परत हें कित्याक, येवकरिस्ता विशांत आमी समजून घेवचें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तरा ते आमी पळयता जेजू थंयसर त्या ओड माळयेच्या सालांत ताच्या सिसांचे पांय धुता, माया मोगाचो संदेश दिता आनी उंडो घेवन ही म्हजी कूड आनी खालस घेवन हे म्हजें रगत म्हणून येवकरिस्त करता. ह्या जागी दिक्षाय त्या करता मोगाचें न्हू. आनी निमाण्या ब्रेस्तार आमी पळयलें एक फावटी येवकरिस्त मुक्त जालो,
ताज्या उपरांत विशेवाच्या आल्तारीक आमी येवकरिस्त व्हरून येताना हांगासर आल्तार रिती करतात, ताबार्नालो उक्तें करतात आनी ताज्या उपरांत विशेवाच्या आल्तारीर जावन आमी थोडो वेळ आराधन करता आनी थोड्या घडयांनी निमानो शुक्रार एका तराचो दुखाचो दीस आमकां बेजारायचो दीस निमानो शुक्रार मोगाचेनो आनी त्या दिसा कोणी येवकरिस्ताक उक्त्यान परगट मान करनात, उक्त्यान व्हरनात मोगाचेनो आनी त्या देखून पवित्र सभेंत निमाण्याक ब्रेस्तारा घडुल्लो येदो व्हडलो साक्रामेंत जेजूचें कूड आनी रगत आखा एक परगट मान मेळा जाय, परगट मान दी जाय म्हणल्या खातीर हें इगर्ज मातेच्या चरित्रेंत जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त घडल्लें मोगाचेनो कॉर्पोस क्रिस्ती फेस्त आमी म्हणटा. आज थोड्या जाग्यांनी पूण मस्तो कडेन फाल्यांच्या दिसा पुरशांव नांत मोगाचेनो येवकरिस्ताचें आराधन ना, केवल मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक पुरो मोगाचेनो पूण तो संभ्रम व्हरतो पळोवंक मेळना मोगाचेनो. ह्या दिसांनी कित्याक गे म्हळ्यार आज आमची आनी एक रिवाज बी आयिल्ल्या. आमी येवकरिस्ताचो आमी आमच्या पिरगजीच्या फेस्तां पयलें आमी हे पुरो संभ्रम आमी चलोवन व्हरता मोगाचेनो. येवकरिस्ताचो आयतार म्हणून आमी चलयता आनी त्या दिसा येवकरिस्ताक पुरशांव मान करता आनी त्या मारिपात येवकरिस्ताचें आराधन आमी चलोवन व्हरता. पयलें हें पुरो नातलें कोंप्रीचो आयतार आनी तें पुरो नातलें. एक पडी केन्ना कोंप्रीचो आयतार आयलो ह्या फेस्ताचो महत्व उणें जालो मोगाचेनो. थंयसर आसलो पुरशांव, थंयसर आसलें भक्तीभावन कोंप्रीच्या आयताराक आयलें आनी कॉर्पोस क्रिस्ती ह्या फेस्ताचो महत्व उणें जाला. पूण सुरवेर तशें न्ही मोगाचेनो. हें फेस्त व्हरतें फेस्त जावन आसलें आनी त्या देखून आज हें कॉर्पोस क्रिस्ती हें व्हरतें फेस्त आज आमी संभ्रमता मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी त्या मारिपात येवकरिस्ताक आमी मान करता. वतिकान दुसरी विश्वासभेचे दस्तावेज आमकां स्पश्ट सांगता येवकरिस्त आमचे क्रिस्ती जिविताचे मूळ आनी शिकार. मूळ आनी शिकार आमचे सगळे क्रिस्ती जिवीत ह्या येवकरिस्ताच्या बोवारी बांदून हाडला मोगाचेनो. त्या देखून साक्रमेंता पैकी व्हरतो साक्रमेंत वो जावन आसा मोगाचेनो येवकरिस्त. त्या देखून हर एक आराधनेच्या आखेरीक आमी गांवचें गीत खंयचें येद्या वोडा साक्रमेंताक. ते शब्द बळया आमकां ते बायपाट जाला, ते शब्द आमकां उडासाचा नांवन आमी म्हणटा येद्या वोडा साक्रमेंताक. येदो व्हडलो साक्रामेंत, येदो व्हडलो मिस्तेर मोगाचेनो आमी उद्गारता आनी त्या साक्रामेंताक आमी आराधन करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजून एक बसवण गेल्ली संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी येवकरिस्त गन्न जेजून म्हणलें हे म्हज्या उगडासाकारा. त्या देखून हर एक येवकरिस्त भेटोवन सोमयाच्या उगडासाक आमी करताना जेजू खुद्द आजार जाता, जेजू आमचे सांगाता ताणें गेल्ली बसवणी पूर्ण करता आनी तो खरोच आमचे सांगाता आसा, आमचे थंय येता, आमचे थंय वस्ती करता म्हणलें हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां तें दाखोवन दिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी अशें तो जेजू आमचे सांगाता समका आमचे सांगात रावता, आमचे जिवीत चलोवन व्हरता मोगाचेनो. आयचे पयले वसाप द्वितीनियम पुस्तकांतलें आमी आयकल्लें. थंयसर इस्रायल प्रजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सोडून बसयलेल्या गांवाक व्हरताना तो देव कशें निरंतरी 40 वर्सां रात दीस तांकां सांगत दिता, तांचे सांगात रावता, तांचे सांगात समकता आनी तांचे लागीं उतरान उलयता. त्या देखून हाच्या पयल्या वचपान आयकल्लीं उतरां उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार सर्वेस्वराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं देव तांचे लागीं उलयतलो. त्या उतरा मारिपा तांकां सांगात दितलो, आदार दितलो, धैर्य दितलो, बुजोवन दितलो. तितलें मात्र न्ही, त्या देवान तांकां कडपांतलें उदक दिलें, मान्न खावंक दिलें मोगाच्यान. पूण जाल्यार तें शाश्वीत जिविताक उपकारता काण न्ही. त्या देखून तें केल्लें मोर्न पावलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा कितें, हांव सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो आनी जो कोण हो उंडो खाता तो सस्नाक जी येतलो. त्या देखून तें मोर्न पावलें, पूण कोण हो उंडो खाता
तो मोरान पावना मोगाचेनो तो ससनाक जी येता म्हणलें तें आमकां उगडासा करता. त्या देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता हांव ताचे थंय जियेता. त्या देखून आमचो एकवट जावचो येवकरिस्ता वेळार जेजू म्हजे थंय हांव जेजू थंय आनी तो जेजू हर एका घडये हर एका दिसा जशें देव इस्रायल प्रजे सांगता समकालो तसो जेजू म्हजे सांगता एक जिवें ताबेरनाकल जावन म्हज्या काळजांत म्हजे थंय रावता आनी म्हजे समकता हर एका दिसा आनी म्हजें जिवीत सोलोवन व्हरता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां कितली पातयेनी आसा हांव नेना, पूण हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार तो जेजू खुद्द आजार जाता, आपणाक मोडटा आनी आपणाक मोडनो आमकां दिता मोगाचेनो. आनी आमी घेवचे तो बकरे कुडको न्हय उंड्या कुडको न्हय, आमी घेवचे जेजूचे मांस आनी रगत मोगाचेनो. हें सत आमी मानून घेजय मोगाचेनो. त्या देखून द रियल प्रेझन्स ऑफ जीजस इन द युकरिस्ट, द रियल प्रेझेंट जेजू खुद्द आजार जाता मोगाचेनो. एक घडीत आमी आयकल्लें मोगाचेनो परत एपटी उडासा काडूंक आशेता सा आंतोन पोद्वाच्या जिवितान ताका येवकरिस्तांत जेजू खुद्द आजार जाता आनी ताचें आजारपण नीज खरें म्हणलें एक अखंड पातयेनी आसलें. आनी एक फावटी ताचे लागीं एक स्केप्टिकल हेरेटीक म्हळ्यार एक नास्तीक ताका मेळटा आनी त्या नास्तिका कडेन एक खात्तें आसलें, एक खात्तें डॉंकी ताजे कडेन आसलें आनी एक 55 पोद्वाच्या सा आंतोनी कडेन तो घालता आनी म्हणटा तूं येवकरिस्तांत जेजू खुद्द आजार आसाय म्हूण पातयेताय न्ही, तर म्हजें एक 55 म्हज्या खात्त्याक 3 दीस उपाशी घालता, तिसऱ्या दिसा हांव म्हज्या हातांत एक बरकुटी तोंड वा बात्यानान म्हज्या खात्त्याक खावयता आनी त्या घडये तुवें तुज्या हातांत साक्रमेंत काण घेवन भितर सराजय आनी जर तर म्हजें खात्तें खावचें सोडता साक्रमेंता मुखार तकली बागायता जाल्यार हांव कातोलीक जाता, हांव क्रिस्तांव जाता आनी जेजू खुद्द हाजार सावन पातयेता म्हणालो. आनी 3 दीस खात्त्याक उपास घाले मोगाचेनो आनी वो नास्तीक त्या खात्त्याक तोंड खावयताना सा आंतोन पोद्वाचो हातांत साक्रमेंत खावन भितर सरता आनी त्या खात्त्याक म्हणटा तुजें खावचें रावय ये साक्रमेंता मुखार दिमी माड आराधन कर. आनी खात्तें मोगाचेनो साक्रमेंताक पळयलें खावचें सोडता साक्रमेंता मुखार येता मुखले 2 भाग घेता आनी साक्रमेंताक तकली बागायता मोगाचेनो. आनी वो नास्तीक भावार्थ स्विकार करता कातोलीक जाता मोगाचेनो आनी तो ह्या येवकरिस्ताक साक्ष दिता मोगाचेनो. त्या देखून एका खात्त्यान एका येवकरिस्तांत जेजूचे नीज आजारपण आसा म्हूण मानून तकली बागायली जाल्यार आज आमी मोगाचेनो जेजूच्या भुरग्यांनी जेजू खुद्द हाजार जाता आपणाक मोडनो दिता आनी आमी घेतलें भावार्थान जाल्यार आज आमचे थंय कितली भलायकी कितलें बरेंपण कितलीं आशिर्वादां आमच्या जिवितान वाळानगी मोगाच्यानो. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज ह्या जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दबाजीक परब आमी संभ्रमतना पयलें येवकरिस्ता थंय आमचो मोग येवकरिस्ता थंय आमची पातयेनी आमी घट करया मोगाच्यानो. आनी येवकरिस्तांत जेजू खुद्द आजार जाता आपणाक मोडनो आमकां दिता म्हणलें तें आमी मानून घेवया आनी हर एक फावटी आमच्या जिवितांत येवकरिस्त भेटोवंक येवकरिस्तांत वांटेली जावंक आमी उर्बेन धांवया मोगाच्यानो. मस्त बडी म्हाका आमच्या बिरगजीन म्हाका बेजारय जावचें. थोड्या बिरगजींक येताना सकाळीं उरल्या हप्त्या मदें दिसाक आमच्या बिरगजींत 4-5 मंडे थोडे बडी एक 7-8 मंडे मात इतलीं लागीं घरां आमच्या इगर्जे बोवारी आसात मोगाच्यानो. कितलीं जाणां आमी हर एक दिसा मिसाक येवंक आमी प्रयत्न करता. उर्बा आमचे थंय कितले जाण आसा मोगाच्यानो. हांव एका बिरगेचेर गेल्लो आमच्या दियेचीन 40-50 जाणां आनी एकडे 150 लोक हर एक दिसाच्या मिसाक मोगाच्या. पूण आमचे थंय उर्बा ती आयली जाल्यार आमी एक मिसाचें बलिदान सदांय भेटोवंक आमी मौन केलें जाल्यार मोगाच्यान कित्याक त्या जेजूचें मांस आनी रगत येवकरिस्ता थंय आमकां पातयेनी उर्बा सोडा जाय मोगाच्यान. दुसरें आमी क्रिस्ताक आमी सेवलेले आनी क्रिस्ताक घेवन आमी आमच्या जिवितांत घेवन वेचे आनी ताका परगट करतले व्यक्ती आमी जाय जे मोगाच्यानो. आयजे दुसरें वासाप आमकां कितें म्हणटा कोण पळय त्या उंड्यांत
कोण पळय त्या उंड्यांत वांटेली जाता तो सोमयाच्या त्या मांसांत वांटेली जाता, कोण पळय त्या कालसेन वाडवता त्या सोमयाच्या रक्तान वांटेली जाता. एक उंडो आनी आमी एक जाता मोगाच्यान, आमी एका उंड्यांत वांटेली जाली आमी एक जाता. तशें म्हळ्यार आमचे थंय आयिल्लो जेजू आमचे थंय आसतना आमी एका मनाची काळजाची जावं त्या जेजूक आमी साक्ष जाय. आमी एकत्र उंड्यांत सक्कडां वांटेली जावचे मोगाच्यान. त्या देखून आमी जेजूच्या एका मिस्तीक कुडीचे सांदे आनी त्या देखून त्या कुडीक आमी एकवटान जिवन आमी साक्ष दिवंक आसा आनी त्या मरीपा त्या जेजूक आमी परगट करूंक आसा मोगाच्यान. आनी तिसऱ्यान मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एक मिसाचें बलिदान आमी पेटयतना आमचें जिवीत ह्या आल्तारीर आमी दवरी जाय मोगाच्यान. न्ही जेजू खाली उंडो आनी वायन हर एक मीस बलयतना आमची कूड आमी त्या आल्तारीर दवरल्या म्हणून आमी चिंती जाय. त्या देखून आमच्या दिसपट्या जिवितान कितें उणें पडटा सोडून घडटा, जावं आमच्या कुटुंबा जिवितान आमच्या सजारा आमच्या बोवारी जियेतना कितें उणें पडटा हर एक पोटी मिसाक येताना हाडन त्या आल्तारीर समर्पण करी जाय आनी आमी मागा जाय मोगाच्यान. त्या आमचे थंय बदलावन जाता, आमचे थंय नवें साव येता आनी आमी जिवो एवकरिस्त आमच्या जिवितान जावं भोंवता आनी त्या जेजूक आमी परगट मान दिवंक शकता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान बेडोंक आमी फुडें वेताना तर परत तोच जेजू ह्या आल्तारार आजार जाता, आपणाक मोडून आमकां दिता म्हणलें ती पातयेनी आमचे थंय घट करया आनी त्या जेजूक भेटोवंक त्या जेजूक घेवंक आमी आयते रावया आनी तिस्त करपा त्या सुमयातावन आमी मागोवन घेवया. आमीन. आमच्या बवार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवा सतमंता सर्वपदवेदार बापतो सर्गाने बिदमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्तुचो रचणार आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातावन जल्माला, देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजलो करो दे, तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना, बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या, आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत सरगार ताव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकां अमरेचे उदारीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच ताका कुर्सार मारलो, ताणी कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला, जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसेवे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दातो बापा आनी पुता तावन निर्स जाला, बापा आनी पुता बराबर ताका इस्तमा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले देव सभेक सतमंता पदकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या आपुना जिवनपणा आनी ससनाच्या जिवेता विश्वासून रावता. आमीन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, येवकरिस्तीक केंद्रीत व्यक्ती जावन आमी जियोंक आनी आमकां समोवन पेल्याच्या सेवेंत आमी जोरोंक तसो सोमी आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या भवार्थाच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागया. बापा पोय सभेचे गवळी पापसाहेब बिस्प आणि सर याजाक आणि तांचे सवे धार्मिक भाव बहिणी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत गटाई जोडणं क्रिस्ताक एकवटून रावोंक आणि आपणाची स्कूड आणि रगत हेरांचे सेवेन जरवणं आणि एवकरिस्तीक जीवन जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांनी वावुरतेल्यांनी सर लोक देवाची भुरगीं म्हणले वळखून जात मत पार्थ ग्रेस्त दुबळे म्हणलो भेद करिनासतना समर्पित रितीन लोकांचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ती जिविताचे वाडावळीक एवकरिस्ताचे पोषण गरजेचे हे आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक भलायकेचे कान मरणातणी असलेल्या सगळी वाटेक पयना कान आणि सर गरजेवंतांक नवो बरवस आणि फातक्यांक शांतीपणाचे हातेर जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्त आमकां दुर्बळ्याती समर्पित करता. क्रिस्ताची कूड आनी रगत घेवन आमच्या दुबळ्या धाकट्यात क्रिस्त स्वरूपकार ओळखून
आमचे खाण वस्तू वेळ आणि बरे मन तसल्या लागी वांटून घेवंक बरे मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हाजीर असले आम्ही क्रिस्तची कूड आणि रगत सेवन क्रिस्त परी जावन सांपावला परी आतां हांव जियेना बघा क्रिस्त म्हजे ते जियेता म्हूण धैर्यान परगटोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबां खातीर परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर भुरग्यां बाळां खातीर युवजनां खातीर मलगडी प्रायवंतां विशेश तरान पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. येवक्रिस्त भलायकेचें केंद्र ताका लागून आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भावंडां सोडास काडया. आस्पत्रेंत असो बाब रिचर्ड सिक्वेरा ताच्या भलायके खातीर घरांनी आसचे आमचे इतर पिडेस्त भावंडां तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर मागया. कोणें आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर मागया. मिसाक येनातल्यांच्या मोतीक उजवाड मेळोन मिसाचें बलिदानांत वांटेली जावंक तें भेटोवंक तसल्यांच्या मोतीक उजवाड तसो सोमी दिवं दी म्हणून मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुवें दिल्ल्या त्या वर्त्या देण्या खातीर तुज्या पुताच्या कुडी रक्ता खातीर आज आमी तुका दिन वचता. तर ह्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत वांटेली जाल्ल्या आमी आमचें जिवीत हेरां खातीर जोरोंक करपा दी. आमी उबारलेली मागणी तो मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तें तो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. गोवा सोबोंडो आनी दाका सोवा सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कोडी रक्ता उंडो वायन बोजून जिविताका आमकां दी म्हूण परता. गोवा सोबोंडो आनी दाका सोवा सर्गीच्या बापा आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कोडी रक्तान गुंडो वायन बदलून जिविताका आमकां दी म्हूण परता. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस कोण मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून वुयो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडा आनी दाखांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या खाणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एकच वायन आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायचो खण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सवेस्बो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडच्या खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली.
आमचे बसत बली जावन भेटयलेली ताजी कूड सेवन आमकां गठाय मेळटा आनी आमचे बसत वारयलेलें ताजें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवादुतां बराबर आनी सर्गींच्या सदाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dall'abrazo serves por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराची येरागन पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान. बावर्त सोगून परगटोया सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजोच्या मोन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या बगयन बापा पिटर पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दमदुतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांब बणिफासा बराबर सस्तच्या सुखान आमकां वांदो दे आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान बापाक उलो मारूंक बापाची भुरगीं म्हणल्यार वळखून मागोंक शिकयला तर त्या व्हडा पातयेनीन बाबर्थान बापाक उलो मारया. बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिरेंतलें आनी सर तरांच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. कित्याक धुळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोतामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आसो. सोम्याची शांती एकामेकां वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. आमचे खातीर बेसांग केली ताची कूड आमचे खातीर वारयलें ताचें रगत ह्या कुमगार रुपार आमकां घेवचें भाग दिल्लो तसो सोमी तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळां. आमी सुभागी. सोमया त्यो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. भूंडो जिवितासो बुजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो. दैविकानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मातास्रो मोजो. जेजू गवळ्या बोऱ्या दी तू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गवळ्या बोऱ्या
प्रार्थुया. बापा, सस्तां तुझ्या दैवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावासर माई पासान तुझ्या भुरग्यांक ये वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्यास उतरावर त्या सुखाची सुफळकुणा जेजूची आमोली कूड आनी रगा तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतल्या आम्हा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सस्तीक आनंदाच्या जेवणा पाव व्हय. क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे. भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाचीं फळां वो देय घेवन भुरग्यांचे वरस आचरण करूं आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगा सोनी कुरपेचो शेवत सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जावं. आपल्या आवय बापाय विधेय जावं. मान दिवंक आनी तांकां दुखय नाशें चलोवंक कुरपाला पळय. प्राय तेगीत वाडटाना शेगून आनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां बत. आत्मीक संगतींनी तांकां सुटसुडीत कर. शिकपांत बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांबळ नाशें तांकां सांबाळून दर. सरको बेस विसरून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक ताका कृपा दी. बापा, हरिएका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे ल्हानवड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवय तूं राव आनी तांकां सांगत दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पातून सांजुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा, आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे. या संवसारी जेचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगीन जुता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदर सोम वाळ मोग जावन जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीसेकर सरसणींनी संबंद निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारुती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडीभर दोळे धांपिया. आमकां कितें मागोवंक आसा त्या गरजां खातीर व्हडा पातयेनीन ह्या पवित्र थळार आमी मागया. परत आमच्या सगळ्या कुटुंबां खातीर, कुटुंबांतल्या हर एक सान्यां खातीर, परगांवांत आसलेल्या भावा भयणीक कामाची भद्रती आनी कामा तळार शाबी सोबीत राखचे खातीर आमी मागया. मिडल इस्टांत झुजाचें वातावरण आसा तें निवरावच्याक, शांती समाधान रास जावच्याक, संबंदी जाल्ल्यांच्या मतीक उसवाड मेळच्याक परत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळां खातीर फाल्यांतावन बावर्ती वर्साचें शिक्षणाचें वरस प्रारंभ जाता. पयलें बावर्ती शिक्षण. बावर्त गट आसा, बावर्तान तीर आसा जाल्यार उरलें सगळें बऱ्यांतलें बरें जाता. तेदून बावर्ती शिक्षणांत आवय बापायनी जबाबदारी समजूंक आनी भुरग्यांक त्या बावर्ती जिवनाक वाडोवंक प्रेरण जावंक आमी मागया. कुटुंबांतल्या मालगडी, प्रायवंतां आनी विशेश जावन पिडेस्त भावना सोडा सागाडया. आस्पत्रेंत असो आमचो भाव फादर रिचर्ड सिक्वेरा तांच्या भलायके खातीर मागया. घराणी असो आमचो भाव मार्सेल डिसोजा संपूर्ण भलायकी ताका मेळच्याक. सेवरीन बाय आमची भयण, उर्बन मेंडोन्स आमचो भाव ताचे खातीर आनी इतर भाव भयणी साबार जाणां घराणी आसात, आस्वस्थ आसात, तांचे खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, मागता म्हूण बसयलां, तांचे खातीर मागया. आनी आमची वैयक्तीक तेसावा मागणी, आमचे सुख दूख, आमचे कश्ट, पिडाशिडा, समस्ये सगळे सांजूदतात देवाच्या मजतीन
सुमियाच्या पायांतळा समर्पण करून मागया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेत हांव तुका उलो मारता. अशा संदर्ल्यान बरोवसणीचे केरी देवान तुका दिला. म्हजे जिनयेचे खांटे खुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भिडयता. तुज्या मोवाळ मैपसे नांवा तेगे तो म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन व्हर. हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोन तो तुमकां मैपसान आनी काकोतीन वागो. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसारा पर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमन ओडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्पद वेदा देव बाम आनी पोत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वत आनी तुमचे सवय सदा आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता. मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला. कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरला. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान जोता देवा भगवान कुसाचे कृपे आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र नावे. आमेन. दिव्यवाणी